समर्थ आणि सवाला या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकी स्वागत मागता. जीविताच्या उंड्या तू ये काळजान मुच्या भावार्थाच्या पैणा जामुसो व्हड आदार. जीविताच्या उंड्या तू ये काळजान मुच्या समर्थ आणि सावाला. आज आम्ही नियाळ कोर्सो विषयी पवित्र एवकरिस्त ह्या विषयाचेर आमकां सूक्त माहिती दिवंक आमच्या मध्ये फादर रोनाल्ड सेरावो आसा. बोडकुंजे फिरगजीचो सेमिनारींत तरबेती जोडटा आसतनाच देवस्तुतेक संबंध जाल्ली जायतीं गितां ताणें घडलेलीं आसा आनी हो ताचो वावरो आजुनूय मुखारूच आसा. ह्या जाग जाल्या उपरांत सेमिनारींत वावर करना रोमांत देवस्तुतेक संबंध जाल्ल्या विशयाचेर PhD सनद ताणें जोडल्या. उपरांत DSCच्या मंगळ ज्योती केंद्रांत तांणी वावर दिल्या उपरांत सेमिनारींत प्राध्यापक जावन वावरून आसात. तांच्या ह्या जागी जिणेची भोवतेक वर्सां सेमिनारिस्तांक तरबेत करचिल्या. प्रस्तुत सान जुझे सेमिनारी जेप्पू हांगाचे रेक्टर ते जावन आसात आनी आयल्या वार तांणी देवस्तुतेक संबंध जाल्ली वस्तू संग्रह करून एक भोवसोबीत म्युझियम मांडून हाडला. आज आमी नियाळसो विशय पवित्र एवकरिस्त हाका आमकां माहिती दिवंक आयिल्ल्या तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव बरो येवकार मागतां. स्वागत पावता. देव बरें करून तुमच्या स्वागताच्या उतरांक. समर्थ आणि सावाला. मोगाचेनो पवित्र एवकरिस्त हाका संबंध जाल्ले एक देवाचें उतर आमी आतां आयकूया. हेब्रेवांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 7 ओळू 27 अशें म्हणटा. आदल्या श्रेश्ठ याजकां बरी पयलें
आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांच बलिदानां भेटोवची गरज ना. ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हे बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. आनी तशे प्रमाणे आद्य 9:26 हातूंत आमी पळयता ताणें आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांतर पातक काडून उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हजर जाला. फादर, आमी आतां आयकल्लें देवाचें उतर हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र आमकां म्हणटा मनशाकुळाच्या पातकां खातीर जेजू क्रुसाचेर मेलो आनी त्या एकाच कर्णेन सगळ्या मनशाकुळाचे पातक ताणें कांड उडयलें म्हणून. तशें आसतना हो पवित्र येवकरिस्त मिसाचें बलिदान हे जेजून म्हणलो संस्कार घेवो ह्या कातोलीक पवित्र सभेन केल्लो एक आविष्कार की म्हणलें एक सवाल मग तूं देता कितें म्हणटा तुमी? जेजून निमाणें जेवण केलें आनी त्या निमाणें जेवणार ताणें येवकारिस्त घडलो. हें मातेवाच्या, मार्काच्या, लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचलां, आयकलां. ह्या विशीं कसलोच दुबाव ना. जेजून पवित्र येवकारिस्त घडलो आनी तो सदांच ताच्या उडासाक आमी संभ्रमूंक जाय म्हणून तो आशिल्लो. देखून त्याच जेवणार ताणें सांगिल्लें आसा, हें करा म्हज्या उडासाक. आनी सोम्याची ही आज्ञा आमी आजुनूय पाळटा. एका देवशास्त्रीन सांगिल्लें आसा, जर तर सोम्यान दिल्लो एक आदेश आज पर्यंत सुखान आसतना आमी पाळ्ळा तर हो येवकारिस्ताचो संभ्रम. देखून दोगदोणी आसूं दी, कश्ट आसूं दी आनी आयल्या वर आमच्याच गांवांत कोरोना वरवीं आमच्यो इगर्जो बंद आसल्यो तरी ह्या जागांनी लोकां सांगतानय तरी खासकेन मिसाचें बलिदान पेटयलां आनी येवकारिस्ता विणें आमकां आत्मीक सकत ना, आमकां आत्मीक बोळ ना म्हणून स्पश्ट केलां. देखून येवकारिस्त जेजून घडलोलो हो संस्कार आनी ह्या विशीं कसलोच दुबाव कोणायकी ना. आमच्या पवित्र सभेंत विंगड पंगड आसा जावया तरी सकल पवित्र सभा विशेश जावन ऑर्थोडॉक्स आनी प्रोटेस्टंट पर्यंत येवकारिस्त एक संस्कार म्हणून मानतात आनी आमकां विशेश जावन कातोलिकांक हो चड मोगाचो आनी 7 संस्कारा पैकी चड मोगाचो आनी मानाचो हो संस्कार. आता तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे हेर पंगडी मानून घेतात, ऑर्थोडॉक्स आनी ताचे उपरांत प्रोटेस्टंट आतां हेर थोडे पंगड अशें म्हणटात. कारण म्हणून सांगल्यार द प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट इन द युकरिस्ट इज सिंबॉलिकल म्हणून सांगल्यार येवकरिस्तांत जेजू क्रिस्ताचें हाजरपण सांकेतीक रुपान आसा म्हळ्यार तो खरोच थंयसर हाजर आसा म्हणून अर्थ जायना म्हूण दिसता आनी म्हणचे लेखा. तुमी कितें म्हणटात ह्या विशयान? बरें, पवित्र सभेच्या सुरवेक जावन जेजू पवित्र येवकारिस्तांत उंड्या रुपी वायना रुपी हजर आसलो म्हणली बातयेणी आसली, तो आसलो ताचो बोवाट. तरी ह्या विशयांत स्पश्टीकरणाची गरज तांकां दिसूंक ना. कित्याक म्हळ्यार एक संगत खंय आमी बात येता त्या वेळार ती परत्याक स्पश्ट करी जे गरज ना. तुमकां ल्हान विशय सांगचो तर आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक समोग करतात आनी भुरगीं आपल्या आवय बापूय समोग करतात. ह्या विशयांत आमकां स्पश्टीकरण गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हो एक आमी वळखुचो मानून घेवचो विशय. देखून पवित्र सभेच्या सुरविल्ल्या 10 शतमानांनी ह्या विशीं कसलोच दुबाव नातलो. आतां 11व्या शतमानाच्या सुरवेर हो एक दुबाव आयलो. येवकारिस्तांत उंड्या वयनांत जेजू खरोच हजर आसा की हो एक दुबाव चिंतया. एका देवशास्त्रीक आयलो, ताचें नांव आसलें बेर्रायंगर म्हणून, तो ट्युअर्स गांव आसा आनी ताका होच दुबाव आयलो. म्हणालो जेजू खरोच हजर आसा की ह्या सांकेतीक ह्या आमी तो आसा म्हणून पातयेवचो विशय मात्र ह्या खरोच हजर आसा की ना.
पूण तक्षण ताका तीत दिलें आनी रोमांत सिनोद जाल्ली 1959 सिनोड ऑफ रोम म्हणून आसली 11व्या शतमानाच्या मजगती आनी ह्या हातूंत ताणें हो तसो भावार्थ खरो एवकारिस्तांत पसारूंक परगट करूंक ताका ताणें बळ केलें. कित्याक ना जर तर एक देवशास्त्री ह्या विशीं चूक समजून दीत ह्या दुबावाक इडे करीत दीत त्या वेळा सगळ्यांचो भावार्थ दंडळटा देखून हो भावार्थ ताणें पासारलो आनी ताच्या उपरांत हो विशय तितके तर्काक आयलो. जेजू खरोसो जर आसा न्ही रियली प्रेजेंट ऑर सिंबॉलिकली प्रेजेंट हो विशय आयलो. मागीर उंडो आनी वायन आमी हाडलोलो तो मिसाच्या महाप्रार्थना वेळी याजकाच्या विनवणेन पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तो बदलता. इंग्लिशांत ट्रान्सबस्टॅन्सिएशन हो शब्द वापरलो आनी ह्या शब्दा फाटल्यान मस्त तर्क जालें. आतां आमकां त्या शब्दा फाटल्यान तर्क गरज ना पूण साद्या रितीन सगळ्यांक समजूंच्या रितीन सांगचे तर्क आमी हाडून उंडो आनी वायन हो जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन. देखून हो आसा मिस्तेर आमच्या भावार्थाचो. हो आसा मिस्तेर आमी सगळ्यांनी कातोलिकांनी पात्योचो. देखून आमी इगर्जेन पयल्या पटीन गेल्ल्या वाडली देवी घालून सक्रामेंताक नमस्कार करता. ताच्या फुडें सक्रामेंताची पेट इगर्जेंत तितल्या प्रामुख जाग्यार नातली एका साक्रिस्तीन दवरतले पेडेस्तां पासून दवरतले. ताच्या उपरांत भावार्थ आमकां पातयो पुराक जावचें आदार जावच्या रितीन इगर्जेच्या मद्दे हाडली आनी थंय भोव अपुरबायेन ती आज्या इमाजी बराबर ह्या व्हडल्यो व्हडल्यो वाती दवर दुसऱ्यो कलाकृती दवर जेजू खरोच हजार आसा म्हणून ह्या कलाकृती मुखार ते सांगलें. देखून आमच्या थोड्या पुरातन आमच्यात गेसीत गेल्यार मद्दे इगर्जेच्या सुबीत एक सक्रामेंताची पेट आसा आनी ती सिनिशीन वाती दवरल्यात फुलां दवरल्यात आंज आसा आनी आमकां हे आराधनाक मागण्याक उलो दिता. देखून ह्या विशीं चड दुबावच ना. पळय प्रोटेस्टंट तांच्या चिंतपान म्हणाले तातूंत बरोच हजार ना ह्या विशयान दुबाव विचारले आनी तांच्या इगर्जेनी सक्रामेंताची पेट ना सक्रामेंत रिजर्व करून दवरना. ऑर्थोडॉक्स जेजू हातूंत ह्या उड्या वयनात हजर आसा म्हणून ते पात येतात पूण ते तांच्या इगर्जेनी ते रिजर्व करून ह्या पिड्यास्तां पासून ह्या आराधनाक दवरना. एंग्लिकन थोडे इगर्जेनी ते दवरतात थोड्यांनी दवरना. देखून आमचो कातोलीक भावार्थ स्पश्ट जेजू ह्या उड्या वयनाच्या रुपार एवकारिस्ताच्या बलिदानांत मिसा वेळा स्पश्ट रितीन रियली इज प्रेजेंट. देफोर आमी क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना आमेन म्हणटा असो अर्थ कितें. हांव हांगा ह्या उंड्यांत जेजू खरोच हजार आसा हांव फाती येता. आमेन म्हणजे असो अर्थ हांव फाती येता. देखून एक ल्हान भावार्थाचें विधान आनी आमी हर एक फावटी इगर्जेन गेल्ल्या वेळार पयल्या फावटी जेजूक नमस्कार करता आनी आमचो भावार्थ प्रकट करता. देखून कातोलीक धर्मसभा आमचो भावार्थ आमकां स्पश्ट सांगता जेजू ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमच्या मदीं आसा. आता ह्या जागी मिसाचें बलिदान भेटयता. ते मिसाचें बलिदान ताची पवित्रताय ती ह्या जाग्याच्या भाग्यवंतपणाचेर पवित्रतेचेर आठापून आसता की ह्या ते मिसाचें बलिदान पवित्र करचें जेजू. मिसाचें बलिदान एक पवित्र जाग्यार देव मंदिरांत आमी सदावत भेटयता आनी कसल्याय दुसऱ्या कारणा पासत आमी तें दुसऱ्या जाग्यार भेटयता. तर थोड्या फावटी इगर्जे भायर आजकाल जागो पावना म्हणल्यार एका कारणा पासत आमी तें करता. त्या दाडा त्या भक्तीपणाक त्या पवित्रतायेक पुरक जावन एक वातावरण आमी रुपीत करूंक आसा. अल्तर जावन ताच्या भोंवतणी थोड्यो जायत्यो संगती त्या मागण्याक एक परोक्ष रितीन वातावरण पवित्रपणाचें करूंक आसा. तरी आतां ह्या जगाक ताच्या पाडतीन मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताची भक्त ताची शिस्त भोव गरजेची. कित्याक म्हळ्यार एक याजक बऱ्या भक्तीपणान हात जोडून बऱ्या
सुडाळ उतरांनी भक्तीपणान मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ते मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयल्या लोकांक की त्या मिसाच्या बलिदानात पवित्रतायेन भक्तीपणान भेटोवंक गावकास आनी प्रेरण लाभता देखून याजक जावंक पावता थंयसर एक प्रेरक याजक जावंक पावता थंय एक मार्गदर्शक आनी आदर्श ते मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणान आनी पवित्रतायेन भेटोवंक तरी ज्या जगाचें भक्तीपण केवळ भक्तीपण भायल्या दृश्टीन न्हय त्या मिसाचें बलिदानाचें पवित्रताय आनी सगळें आसचें देवाचें ओके कित्याक म्हणून सांगल्यार पवित्रत्वाचें सत्यान तो उंडो आनी वायन आमी हाडिल्लो जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता देखून ह्या जाका देवा बाबा लागीं मागता तुज्या पवित्रत्म्याक धाड आनी आमी हाडिल्लो उंडो आनी वायन तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दी सांत आगोस्तीन हें चिंतप भोव अपुर्बायेन विवर्सिता तो म्हणटा मिसाच्या बलिदाना वेळार 2 पुरश्यांव आसात ते भोव अपुर्बायेचे एका पुरश्यांवांत जो आसा काणीक असो पुरश्यांव आमी उंडो आनी वायन व्हरता आमची कांतारान हें चिंतप स्पश्ट सांगता आमी हाडसो उंडो आनी वायन पूण दुसऱ्या पुरश्यांवांत ह्या कुंभाराच्या पुरश्यांवांत आमी परत उंडो आनी वायन म्हणना जेजूची कूड आनी रगत सेवंक आमी येता जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स आमी सेवंक येता देखून हे 2 पुरश्यांव तो उल्लेख करून भोव अपुर्बायेन विवर्सिता आनी ती बदलावण वडाल आमी सांगिल्ली आमी हाडलो उंडो आनी वायन पूण पवित्रत्म्याचे सत्तेन आतां तो बदलला जेजूची कूड आनी रगत जाला देखून आमी भोव भक्तीपणान तो आमी कुंभार सेवचो भक्तीपणान ती आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावची आनी एक विशय म्हाका सांगचे म्हूण बघता हांगासर ह्या जगाच्या पवित्रकायेचेर मात्र तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जायना ताची पवित्रताय ताचें भक्तीपण खंडीत जावन आमकां पुरा पूण तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत करची रगत जावन बदलची पवित्रत्म्याच्या सत्यान देखून ह्या जगाची पवित्रताय हाका पुराक पूण सगळें देवाचें निर्मोणें देवाची ही बदलाव देवान करची बदलावण म्हणून आमी मानून घेवंक जाय हे मिसाचें बलिदान ताच्या निमाणें जिवनार जेजून भेटयलें आनी ताच्या मागीर हे म्हजें उडो आसा करात म्हणून जेजून सांगलें आनी उपरांत जें कितें ताणें केलें तें कुर्सार ताणें कर दाखयलें अशें मनशांची पातकां काडलीं आतां आमी मिसा भेटयता म्हणून सांगल्यार लोक मिसा दितात आमी मिसा भेटयता त्या मिसाक तास म्हणून आसा स्टायपेंड म्हणून तो म्हणटात आजी म्हाका एकल्यान विचारलें वॉट इज द प्रायस ऑफ डेली मास वॉट इज द प्रायस ऑफ संडे मास गे म्हणून म्हळ्यार मिसाचें मोल कितलें गे म्हणून हें कित्या खातीर मिसाक तास आनी ताज्या मागीर तें आसी येता गी म्हणलें एक सवाल मिसाक आमी मोल बांदूंक जायना मीस आसा ह्या येवकरिस्त आसा आमच्या मावळटाचो संभ्रम जेजूचें बलिदान तें आमोलीक कोणाच्यानच तें ताका मोल बांदूंक जायना तास ह्या फीस ह्या स्टायपेंड ह्या आतां जगान कांय जाण म्हणटात ऑफरींग आतां मिसाचें बलिदान सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत भेटयता आसतना लोकूच काणीक हाडून येतलो उंडो आनी वायन आतांच्या बरी आमची ल्हान पार्टिकलांनी बरो उंडो आनी बरो वायन आनी तो आनी दुसऱ्यो काणीक हाडटल्यो कितलो उंडो मिसाच्या बलिदानाक जाय वायन कितलो जाय ते वापरतले उरले सकाळांक वांटतले विशय सावन दुबल्याक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवचो ह्या जर ताणें जियोंक आसा ताका जिवनाक उपाय जावं लोक ताका जेवणाक पुरते आदार दितलो आनी त्या सहाय्यान तो जियेतलो आनी ताचे दीस काडटलो बरें उपरांतल्या वर्सांनी शतमानांनी लोकांनी हाडच्यो काणयो उणो जाल्यो आनी तशें म्हणटा आसतना मेल्ल्या पासत मिसाचें बलिदान भेटोवची रिवाज ही आयली आतां कोण एकलो म्हणटा म्हाका मिसाचें बलिदान म्हज्या देसांव पासत भेटयचें आतां तशें म्हणटा आसतना ताकाय भेटयचें आनी एकल्याकी भेटयचें या म्हाका देवान उपकार केला त्या उडासान अर्गां जावन म्हाका एक मिसाचें बलिदान भेटयचें आतां जायते जाण येतात आनी तसो आसता आसतना ह्या जगाक ताचे जिणे उपेगाक ताच्या जेवणा खाणाक ताणें एक घरांत जियोंक आसा ताकाय खर्च आसा
देखून आनी पवित्र सभेक ज्या गरजांक बसत म्हणून एक तास एक फिक्स केलें देखून हें आजून मुंदर वेता कित्याक म्हणून सांगल्यार नाजाल्यार सगळ्यांकी आमी मिसाचें बलिदान कोणायकी एक मिनिमम देखून तें तास कितलें म्हणलें देसीन ह्या एका प्रांत्यात एका गांवान राष्ट्रीय मंडळीच्या बी साहेबांनी या रिजनल लेवल बी साहेबांनी या देसीच्या बी साहेबांनी तवळ संदर्भाक सरी जावन ते बदलू येत आदी मिसाक उणें मौन आसलें कित्याक म्हणल्यार म्हारगाय उणी आसली आतां म्हारगाय चड जाल्या देखून हे मिनिमम एक दिव्यात कितले ताच्या उपरांत चड मिनिमम दिव्यात जर तर कोणा एकल्याक हे तास दिवंक ना जाल्यार दुबळ आसा जाल्यार ताच्या पासून ताच्या देसा पासून ह्या जगान धर्मार्थ बऱ्या मनान उदार मनान मिसाचें बलिदान पेटोवंक जाय म्हणलें कानून शासन आसा आनी जर तर कोणाक सगळे निर्दिश्ट केले 100 रुपये जावं ती 200 रुपये ना जाल्यार कितले आसात तितले दिवंक म्हजी एक काणीक म्हणून ताणें सांगलें तेंय मानून घेवंक जाय आनी एक सवाल तुमी सांगलें आयताराच्या मिसाक आनी सदांच्या मिसाक कित्याक व्यत्यास ना एक प्रॅक्टिकल आनी एक गवळीकरणा पासून कित्याक सकट म्हणटलें म्हाका आयताराच्या मिसूच जायचे आतां आयताराचे मीस आनी सकाळांक आमी तशें गेल्यार मागीर हप्त्यांत ही आमकां मिसाक गरज आसा आनी 6 आवाज जावन आमी हप्त्यांत आमच्या देवान जाल्ल्या भावा भयण बसोन मिसाचें बलिदान पेटयता आनी तशें आसतना तसली मिसां सदांची मिसां सालती मिसां विशेष संभ्रम नासली ताका इल्लें उणें आनी आयताराच्या मिसाक चड हे मिसाचे व्यत्यास न्ही मीस एकच जेजूचेंच मीस आमी पेटोवचो संभ्रम पूण ह्या कारणा पासून तातूंत चड संभ्रम ह्या आयताराचे मीस सकट लोक येता ह्या कारणा पासून मिसांच्या तास थोडो व्यत्यास तशेंच आमचे वैयक्तीक कुटुंबाचे संभ्रम आसा जाय लग्न जावं येत जुबलेट जावं दी पयलो कुंभार हे प्रोसाक हे कुटुंबाचे संभ्रम तशें आसतना ह्या कुटुंबाच्या लेकार ह्या संभ्रमांत वांटेली जाता आसतना तांची काणीक दिवंक एक अवकाश करच्या पासून हे संभ्रम एक फेस्त मिसाक इल्लें तास चड आसता तशेंच फिरगजेन फेस्तां जाता आसतना ह्या संभ्रम जाता आसतना असले तास कितले म्हणून हर एका देशीन निर्धार केल्यात आनी ते परगट केल्यात देखून त्या प्रमाणे एक वेवस्थीत रीत करच्या पासून मात्र आमी तें करता आनी आजकाल हर एका मिसाच्या तास कितले आमी काण घेता ताका रिसीट पर्यंत दिता तशें म्हणटा आसतना हे पयशे ह्या जगाच्या जेवणाक चडटा वेतात आतां थोड्यांनी जे आसा हे पयशे मस्त जातात न्हू आतां 200 रुपया लेखार सगळ्या म्हयन्यांत आयताराची तर एक 7,000 रुपये जातात तितलेच देखून आतां एका ह्या जगाक जावं ती 7,000 रुपया जेवणाक तो पावना आनी दुसऱ्या जाका कर्साची लागवडी आमी फिरगेच्या पट्ट्यान करता ही सगळ्यांक कळीत आसली गजर कोणाक कळीत ना ताणी समजोवची आमी थोडे फावटी फेस्तांच्या वेळार मिसाच्या वेळार पवित्र युकरिस्त वांटता आसतना एक अनाउन्समेंट ती सोडी करता ते कितें म्हणल्यार हो क्रिस्त प्रसाद केवल कातोलिकांक मात्र हो संबंध जाल्लो हेरांनी दयेकन मुखार येवचें न्ही म्हणून आमी एक तिळसोणी करता कित्या खातीर हेरांनी क्रिस्त प्रसाद काण घेवंक नजो कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी पळयता भारी भक्तीन येतात कातोलीक न्हय आसली सकाळान येतात ती येवन काण घेतात तांणी काण घेवची रीत पळयतात कळटा हे कातोलीक न्ही म्हणून पूण कित्याक तांणी काण घेनाय मागीर एक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार एकलो रेतेर दिवचो ब्रदर लायक ब्रदर तो म्हणलो ताणें एक फावटी रेतेर दिवच्या जाग्यार अशें जालें की रेतेर काय मनीस भारी भक्तीन आयलो सकाळांनी काण घेतना आपुणी काण घेता म्हणून कोणीय ताका पारकिलें आनी ताज्या मागीर ताका अशें लोटून उरलो गे भायर ताज्या मागीर तो इगर्जी जावं ती रेतेरी जावं ती येवंकूच ना म्हणून देखून हें कित्या खातीर हेरांनी येवंक नजो पवित्र कुंभारांत जेजू खरोच हजर आसा म्हणून आमी पातयेता हांव सत म्हणटा आतां ही पातयेणी वो वावर्त कुंभार काण घेतल्या क्रिस्तांव न्हय आसल्यार ना या आसा जाल्यारय वो स्विकार करूंक जायना कित्याक सांगल्यार
सक्कड साक्रामेंत स्वीकार करच्या फुडें पयलो साक्रामेंत पवित्र स्नानाचो साक्रामेंत जावंक जाता देखून आमची दोतोर सांगता ही आसा वो पवित्र स्नानाचो साक्रामेंत बावतिस्म आसा गेटवे द्वार क्रिस्तांव जिविताक बावरताक हांव जेजू सत म्हणटा म्हणून देखून कोण पवित्र स्नान स्वीकार करता पवित्र स्नान स्वीकार केला ताणें जेजू स्वीकार केला आनी ताणें उपरांतले हेर संस्कार स्वीकार करया देखून जे कितें सुरवात करता आमी पवित्र स्नाना मुखार ताची संपूर्णता कुंगार या एवकारिस्त देखून जर एका व्यक्तीन पवित्र स्नानच घेवंक ना तो एक आमच्या कातोलीक चिंतपा प्रमाणे तो एक बावटती न्हय कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नाना मुखार आमी पवित्र सभेचे सांगे जाता पवित्र कुंगाराक आमी हक्कदार जाता देखून आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमी कुंगार दिना पवित्र स्नान घेता ती समजून आयल्या उपरांत आतां पयलें हांव ल्हान आसतना आमकां 7 वर्सांचेर कुंगार दिलो पूण ताच्या उपरांत फाटल्या वर्सांनी 7 नाका आमी 8 वर्सां करया 8 नाका 9 वर्सां करया आतां तिसरी जावं दी मागीर असो उद्देश कितें जें कितें आमी काण घेता जें कितें आमी सेवता ताचो अर्थ आमकां समजूंक जाय नाजाल्यार ल्हान भुरग्यांक आमकां कुंगार दिवया कित्याक म्हळ्यार तें पवित्र स्नान देखून पवित्र स्नान पयलो संस्कार घेवंक जाय ताच्या उपरांत कुंगार कितें वो एवकारिस्त कितें आमचो बावडती कितें समजण जाल्ल्याक मात्र आमी तो दिवंक देखून कोणाक पळय कुंगार काण घेवंक जाय आनी पवित्र स्नान काण घेवंक जाय आनी पवित्र स्नान काण घेवन ताका तयारी केल्या उपरांत आमी पवित्र कुंगार दिता देखून हे विशय आमी मतींत घेवचे आनी हेरांक सांगचे त्या दाळा आमकां चिंता घुस्पडाक सावलाक आसपाक येना देखून आमकां पवित्र स्नान पेडल्या उपरांत समजणी जोडून ह्या मिस्तारान आमी वांटेली जावची एका मनशान एक पवित्र स्नान काण गेला पूण तो कातोलीक न्ही मात्र पूण तो वाटला मनीस पूण सांगल्यार प्रायेक आयला तिथे माध्यम प्रायचो एका संभ्रमाक येता तो येता ताका कितें भोगता येवन काण घेया पवित्र एवकारिस्त म्हणून तो येत जाल्यार ताका सक्कडी कळटा काली कातोलीक मात्र न्ही तो तितल्याच तस जाल्यार मनशान पवित्र एवकारिस्त काण घेवं कातोलीक जाल्यार मात्र ताणें ताचो भावार्थ कितें म्हणून ताका कळीत आसा तो स्विकार करता देखून कातोलीक न्हय आसले आमचे सांगता मिसाक आयल्यार जाल्यार ताणी तो स्विकार करचो न्हय फोडो लावन सांगिल्लें प्रोटेस्टंट्स तातूंत खरो जेजू म्हळ्यार रियली प्रेझंट म्हणल्यार पात येना देखून तांकांय तें स्पश्ट आसा देखून ते आमच्या मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ल्या वेळी चडावत जावन ते कुंगार काण घेनात आनी असल्या वेळार आमी अनाउन्समेंट ह्या कळवणी करता म्हळ्यार हांगासर कोण पळय कातोलीक आसात कोण पळय पात येतात ह्या संभ्रमांत आनी जेजू खरोच आसा ताणें मात्र स्विकार करचें कित्या कोणे एकलो व्यक्तीन चुकोन खाण गेला जावया ताका भावार्थ ना देखून त्या विशयांत पडोळ सांगल्या प्रमाणे ताका कठिणायन सोडोवची गरज ना ताणें नेणार कोणान खाण गेला जावयेत आनी तसल्याक आमी मोगान समजोवचें आनी हांव चिंता ह्या वरवीं आमी ती समस्या परिहार करयेत आनी ताणें बऱ्या मनान खाण गेला जावयेत पूण तें कितें म्हूण तो नेणा तशें आसता आसतना ताचो फळ ताका लाभना मोगाच्यानो आज आमी हांगासर ह्या विशयाचेर रावयता पूण राखून रावा मुखल्या अंक्यान पवित्र एवकारिस्त आज ह्या विशयांत जायतो नियाळ आमी केलो सबार सवालांक आमी जापी जोडचे प्रयत्न केले आनी ह्या विशयाचेर आमकां जायती माहिती आनी आमकां कळीत नासले सबार संगती मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेराव हांणी आमकां दिले तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगाताच तुमकां जर तर आज आमी नियाळ केल्ल्या ह्या विशयाचेर आनी कांय सवालां आसात म्हूण जाल्यार तुमी दया करून ती सवालां आमकां वॉट्सॅपा मुखांत्र धाडयेता नंबर आसा 9449821580 आनी तशेंच 9449825580
तुमची सवालां पळोवन उपरांत आमी परत तुमच्या सवालांक जावाबी आमी दितले आनी तुमकां सवालां बरोवन टायप करून धाडूंक जायना जाल्यार पत्राचेर तुमी बरोवन ताजो फोटो काडून आमकां धाडल्यारय जाता या वॉट्सॅपाचेर वॉयस मेसेज मुखांतर धाडल्यारय जाता. तर परत ह्या फावटी आमी मेळया. देव बरें करूं. समट आणि सावाला. जिविताच्या उंड्या तुये काळजान मुच्या भावार्थाच्या पैणा जामुसो व्हड आदार. जिविताच्या उंड्या तुये काळजान मुच्या समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.